मोगाळ भावांनो आणि भयण्यांनो, नमस्कार. जन्मकार 2007 म्हज्या दिका ह्या कादंबरीक केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्लो तेन्ना म्हाका कृतकृत्य जाल्लें. आता हो श्रीमती विमला व्ही पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार मेळटकीर म्हाका कृतार्थ जाल्ल्या बरें दिसता. टी.व्ही. मोहनदास पै मामाचे ज्यांनी आपल्या आवयच्या एक आदर्श शिक्षिकेच्या नावान हो पुरस्कार स्थापन केला आणि आपल्या आवय भाषेवेलो मोग उक्त केला. हो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा. निश्चितच हो पुरस्कार म्हजी उमेद वाडयतली, म्हाका उर्बा दितली. कितें आसता, साहित्यीक हो पुरस्कार मेळोवसाठी बरयना, तो बरयता स्वताच्या समाधानासाठी, आत्मसुखासाठी. बरोवन जातकीर मागीर ताका दिसता कोणी तरी वाचपाचें, म्हणटकीर तें पुस्तक छापून येता आनी मागीर टिकाकार तें पुस्तक उखलून धरता आनी मागीर एक दिवस ताका असो योग्य सन्मान मेळटा. हो सन्मान आमकां आमच्या मुखाले लेखणे पासत खूब खूब प्रेरक ठरता आनी तें खूब महत्वाचें. हांव बरयता ती अजापाची गजाल न्हय. हांव ज्या वाठारात जल्मलो वाडलो ते कारवार, ज्या वाठाराची गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरान तोंड भरून तोखणाय केला, तो लांबचो लांब दर्या देग, ते पाचवीचार दोंगर, ती सलसटी शेतां, ती खळखळपी न्हंय वझरे, ती गच्च रानां, हे म्हाका सदांच साथ घालीत आयल्यात. म्हाका प्रश्न विचारीत आयल्यात आनी त्या प्रश्नाची जाप हांव सोदत आयला. आयज हांव गोंयांत रावता, म्हजी कर्मभूंय. तसोच वाठार, तशेच दोंगर, तशीच शेतां, तशीच रानां, तशीच देवळां, चर्ची, मशिदी, तीच भास आनी तीच संस्कृती. ह्या वाठारांत जो रावता अशा सैम सोबीत ताका कथा, कादंबरी, कविता सुचप हे अजापाची गजाल न्हय. खरें सांगू, म्हजी कारवार, म्हजी गोंय हीच सैबान रचिल्ली एक सोबीत कविता. हांव बरयता त्या सगळ्या पुस्तकांनी म्हजे वाठार दिश्टी पडटात, म्हजी संस्कृती दिश्टी पडटा, म्हजी मनशां दिश्टी पडटात. म्हाका सदांच मनशांतली विकृती, समाजातली धोंगापोंगा सतयत आयलात आनी तेच म्हजे बरोवपाचे विशय आसतात. जोपर्यंत म्हाका ही धोंगापोंगा दिसत रावतली, मनशां मदली विकृती दिसत रावतली, तोपर्यंत हांव बरयत रावतलो. ही जाणवय कादंबरी वाचप्यांनी उखलून धरली, टिकाकारांनी उखलून धरली आनी आतां परीक्षकान ताका योग्य न्याय दिलो. देखून विमला व्ही पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार ह्या जाणवय कादंबरीक फावो जालो. हांव विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष कोंकणी सरदार भौमानेस्त बस्ती वामन शेणै आणि तांचे विश्वस्त मंडळ हांकां दिनवासता आनी तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. जय कोंकणी, जय हिंद.